नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती निमतान देशांत राष्ट्रीय एकता दीस मनयतात. गुजरातांतल्या केवाडिया हांगा आयोजीत एकता दीस कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज वांटो घेतलो. तांणी सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या भव्य पुतळ्याक फुलांनी आर्गां ओंपलीं. उपरांत तांणी एकता दीस कार्यावळीत समेस्तांक राष्ट्रीय एकतेचो सोपूत दिलो. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी कार्यावळीत आयोजीत संचलनाची आनी सांस्कृतीक कार्यावळीची पळोवणी केली. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सुमार 160 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगती कामांचे आनी उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयले. कार्यावळीत उलोवप करतना 15 ऑगस्टाक लाल किल्ल्याचेर जावपी कार्यावळ, 26 जानेवारीक कर्तव्य पथाचेर आयोजीत संचलन तशेंच आतां 31 ऑक्टोबराक स्टॅच्यू ऑफ युनिटी सामकार आयोजीत ह्या राष्ट्रीय एकता दीस कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान देशाच्या अखंडतायेचें दर्शन संवसाराक घडटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा. आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है. यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी. परेड के दौरान चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न भी मनाया गया, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी. चंद्रयान 3 की सफलता यह भारत की यात्रा का प्रदर्शन. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि राष्ट्रीय पावण्यावेल्या वडील फुडाऱ्यांनी नवी दिल्लीत पटेल चौकातल्या सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी, दिल्लीचे राज्यपाल VK सक्सेना हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. अमृत काळांत भारताक संवसारांतलें अर्विल्लें राष्ट्र बनोवपाचें सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें सपन पुराय करपा खातीर सगळ्यांनी यत्न करूंक जाय अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. राष्ट्रीय एकता दिसाच्या निमतान दिल्लीतल्या मेजर ध्यानचंद स्टेडियमाचेर आयोजीत एकता दौडेक 5वो बावटो दाखयले उपरांत मंत्री शाह उलयताले. इंग्रजांनी देशाचे तुकडे केल्ले, मात सरदार पटेलांनी अखंड देशाची उबारणी केली हाची याद तांणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केवाडिया हांगा सरदार वल्लभभाई पटेल हांचो भव्य पुतळो निर्माण करून तांकां सन्मानीत केल्या अशें मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार मंत्री शाह हांणी उपस्थितांक राष्ट्रीय एकतेचो सोपूत लेगीत दिलो. और आज राष्ट्रीय एकता दिन की शपथ के माध्यम से अपने आप को फिर से एक बार देश की एकता और अखंडता के लिए पुनः समर्पित करता है. मित्रों, आज के एकता दिन का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बाद शुरू होने वाले अमृत काल का पहला एकता दिन. आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता का आह्वान किया है कि आजादी के अमृत काल से लेकर आजादी की शताब्दी तक ये 25 साल जो आजादी का अमृत काल है, ये अमृत काल संकल्प से सिद्धि के. हमें संकल्प लेना है कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त दुनिया में हर क्षेत्र में 15 अगस्त 2047 को दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया में भारत सर्वप्रथम होगा. ऐसे भारत का निर्माण हमने करना है. राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान गोंयांत साखळे बस स्थानकाचेर एकता रॅलीचें आयोजन केल्लें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती निमतान साखळे मतदारसंघातल्या शालेय विद्यार्थ्यांची रॅली आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. स्वातंत्र्य उपरांत देशाचो एकचार तिगोवन दवरपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांचें योगदान मोलादीक आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. सगळ्यांनी या एकता और अखंडता ज्याची शपथ आम्ही आता घेतली
1947च्या उपरांत व देश त्यांच्यानी एकसंत केलो त्या सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल परत एकदा एकता और अखंडता आणि एकता दौड तुमकां जरी कोणी विचारले आसात तुम्ही आज कित्याक धांवता आम्ही देशाच्या एकते कडेन धांवता आम्ही हो देश एक संत उरचो म्हणून धांवता हय आम्ही आसतले कोण तरी हिंदू कोण तरी मुस्लिम कोण तरी ख्रिश्चन कोण तरी सिख इसाई पार्स आसतले पण हे सगळे जरी जाले आसत जाल्यार आम्ही भारतवासी आसा आम्ही हिंदुस्तानी आसा आम्ही या देशाचे नागरिक आसा म्हणून आमच्या मदीं दुसरो कोण येवन झगडी लावंक शकना आम्ही पळयता जाती पोट जातीच्या नांवा सकयल बरेचशे लोक तितून विभाजन करपाचो प्रयत्न आसात आणि तो आम्ही केन्ना जावपाक दिवचे ना या देशाची अखंडता आम्ही कायम टिकून दवरतले जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश एक संद उरचो म्हणून आम्ही सातत्यात प्रयत्न करतले आणि त्याच प्रयत्ना खातीर आयची आमची दौड आसा आयची आमची आम्ही धांवता आम्ही जे धांवतात त्याच खातीर आम्ही परत एकदा सातत्यात असोच प्रयत्न करीत रावतले आदल्यो प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधी हांचो आयज स्मृती दीस देशाच्यो पयल्यो बायल प्रधानमंत्री जावपाचो मान मेळयल्ले इंदिरा गांधी हांणी 4 फावट प्रधानमंत्री पद मेळयल्लें तांच्याच काळांत 1971 वर्सा पाकिस्तानाचे 2 कुडके करून बांगलादेशाची निर्मिती जाल्ली 31 ऑक्टोबर 1984 ह्या दिसा तांच्याच अंगरक्षकांनी तांची हत्या केल्ली नवी दिल्लीत शक्ती स्थळ ह्या इंदिरा गांधी हांच्या स्मारकाचेर वेगवेगळ्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी वचून इंदिरा गांधी हांकां आर्गां ओंपलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत इंदिरा गांधी हांकां समाज माध्यमां वरवीं याद केल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतल्या कर्तव्य पथ हांगा आयोजित कार्यावळींत मेरी माटी मेरा देश मोहिमेच्या अमृत कलश यात्रेच्या समारोप सुवाळ्यांत वांटो घेतले ह्या कार्यावळी सयत आझादी का अमृत महोत्सव कार्यावळीचो समारोप जातलो मेरा माटी मेरा देश ही मोहीम देशा खातीर त्याग करपी स्वातंत्र्यवीरांक नमन करपा हेतान राबयल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी ह्या वेळार अमृत वाटिका तशेंच अमृत महोत्सव स्मारकाचेंय उक्तावण जातलें ह्या कार्यावळींत मुखेलपणान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी मेरा युवा भारत म्हळ्यार माय भारत ह्या प्लॅटफॉर्माची सुरवात जातली केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हांणी हे विशीं खबराकारांक माहिती दिली 6 लाख गांव में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकली और देश के 7500 ब्लॉक से जब उन 6 लाख गांव की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और ऐसे शहरी वार्डों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया तो आप देख सकते हैं कि देश के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं निकालकर आज देश के कर्तव्य पथ पर ये विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ये हजूम जो युवाओं का नजर आता है ये मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मैं ये कहूंगा एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं गोंयांत सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत महाराष्ट्रान आतां मेरेन पयली सुवात मेळयल्या 117 पदकां मेळोवन महाराष्ट्र पयल्या सुवातेर आसा 49 भांगरा 34 रुपया आनी 34 कांस्य पदक महाराष्ट्राक फावो जाल्यात दुसऱ्या सुवातीचेर 51 पदकां घेवन हरियाणा आसा तांणी 18 भांगरा 17 रुपया आनी 16 कांस्य पदक मेळयल्यात गोंयान आतां मेरेन 28 पदकां मेळयल्यात तातूंत 2 भांगरा 5 रुपया आनी 21 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा दादल्यांच्या संवसारीक करण क्रिकेट सर्तींत आज बांगलादेश आनी पाकिस्तान पंगडां मदीं खेळ सुरू आसा बांगलादेश पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो निमणी खबर हातान आयिल्ली तेन्ना बांगलादेश पंगडान 28 षटकांत 4 गडे वगडावन 121 धांवड्यो केल्यात मजगतीं काल पुण्यात श्रीलंका आड अफगाणिस्तान पंगडा मदीं जाल्ल्या खेळांत अफगाणिस्तानान पंगडान 7 गडे राखून श्रीलंकेचेर जैत मेळयलें संवसारीक क्रिकेट गुणवत्ता वळेरेंत भारत 12 गूण मेळोवन पयले सुवातेर पावला आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत नमस्कार.